स्मार्ट सिटीच्या निमण्या पावण्यावेली कामां नेटान चल्ल्यात। आतां मेरेन 35तले 26 प्रकल्प खंय पुराय जाल्यात, उरिल्ले बेगीनूच जावपाचे। There are some issues on how the projects will be maintained and handed over. हाचेर स्मार्ट सिटी बोर्डाची मिटींग जावपाची आसा आनी मुख्यमंत्र्यान आमकां प्रॉमिस केला की हाचो एक रिव्यू जातलो. Honorable Chief Minister is going to review this, wherein this issue of maintenance of the project post the handing over or post defect liability period or post the maintenance period has to be ascertained and has to be finalized. So government is seized with this matter of maintenance of smart city project. They are high-end projects and definitely need to be maintained. A plan will come out in the next. See, I have told you there is a policy which will come for this maintenance. The previous mangrove park has been damaged a bit. We are trying to see whether we can repair it or whether let the policy come. आता प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना खणटा आमी रिसर्फेस करून घेतला तो रोड आनी हो रोड परत खणपाक जाय म्हणूनच तो पातळसो रिसर्फेस करून घेतला. अशें न्ही आमी रोड फूल केला आनी परत खणला ना. आमी महात्मा गांधी रोड जो आसा आझाद मैदाना फुडल्यान त्या रोडार मल्टिपल कामां केल्या. हो पणजेचो मेन रोड, पणजेचो मेन स्वेच आख्खे पाट्यार सावन जी येता त्या रोडांतल्यान वता आनी ही मेन ट्रंक लायन सुवेची आनी ड्रेनेजाची ट्रंक लायन एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी मेन केबल 11 kV ह्या रोडार वता. सो इट इज अ चॅलेंजींग रोड, पूण हो चॅलेंज आमी घेतिल्लो आसा आनी हो रोड 31 मार्चाक जातलो. मागीर जेन्ना 31 मार्चा नंतर खणणी जातली जाल्यार मागीर पळोवया. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.